नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबरी पळोवया त्याच्यो हेडलायन्स. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयली नागपंचम. घराघरांनी नागाची मूर्ती हाडून केली नागाची पूजा. मंदार सुर्लकार खून प्रकरणातल्या दोषींच्या मजतपूर्व सुटकेक आव्हान दिवपी गोंय राज्याच्या याचिकांचेर सुनावणी घेवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान केल्या वळेरी 18 आनी 19 ऑगस्टाक जातली सुनावणी. स्वातंत्र्य झुजात भाजप आनी आरएसएसची भूमिका शून्य या सुनील कवठणकरांच्या विधानाक भाजपाचो फुडारी शुभम पार्सेकरान दिली जाप. वंदे मातरम विशीं काँग्रेसीच्या कथीत भूमिकेचेरूय केली टिका. केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यालयात वंदे मातरम गीताचो अपमान जाल्ल्याचो आरोप करीत कुशावती बीजेपी युवा मोर्चान केले शांतिकायेचे आंदोलन. राष्ट्र आनी राष्ट्रीय प्रतिकां विशींच्या मानापरस राजकीय मतभेद श्रेष्ठ आसूंक फावना, उक्तायले मत. पिगरी फार्मांतल्या कोयराक लागून कश्टी वाठारांतलो नालो दूषित. पिगरी फार्म करात बंद, थळाव्यांची मागणी. प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी संबंदीत नाल्यात जावपी पारंपरीक गणपती विसर्जनाचेर बहिष्कार घालपाचो घेतलो निर्णय. गोंयकारांनी लाखेच्यो कुल्ल्यो ताळच्यो धरपाक धरल्यार परतून सोडच्यो उदकांत. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचें आवाहन. आता पळयात खबरो विस्तारान. श्रावण म्हयन्यांतली पयली परब म्हळ्यार नागपंचम. सोमारा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या घराघरांनी पारंपरीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्तिभावान मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हळ्यार नागराजाची मूर्ती हाडले उपरांत पूजन जालें. सगळीकडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. पळयात नागपंचमीची खिणचित्रां. नागपंचमी सगळ्यांक शुभेच्छा. तेन्ना आयज नागपंचमी खूब साजरी करता. हांगा 15 वर्सां साजरी करता. पयलीं हांगा कृष्ण महाराज आसलो तेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना पासून चालू आसले. तेन्ना आमी आतां 15 वर्सां साजरी करता. हे तेन्ना हे लोक पंचकृषी सगळे लोक येता. पंचकृषी येवन भायले येता. म्हणजे आतां कुडचडीचो खूब कडेन आसून केप्यां कोण येयले दोग तांकां कारण घाल तेन्ना आमकां नांव येयला. तेन्ना संख्यांनी आमचे म्हणजे खूब लोक 5,000 लोक येता हांगा. सकाळी सुरू आमी 7 करता ते सांजे 5-6 पर्यंत चालू आसता. मग चौदा 15 वर्सांनी आमी हांगा वावरता आनी आमी लोकांची बहुसंख्या भरपूर जाता हांगा. आणि महाराजांनी पहिली 10-15 वर्सां जाली की महाराजान हांगा समाधी घेतली. उपरांत आमी सगळे करता. हांगा आमी 2-4 जाण आसा. आमी सगळे हे करता आनी लोक अशे वाड गांवांतले येवन हांगा मेळोन हे करता. शिवरात्रीक कमीत कमी म्हाका 6-7 हजार लोक जाता कमीत कमी. तसोच हांगा नागपंचमी लोक तसो जाता. म्हणजे 1000च्या वयर अशे लोक जाता. भरपूर लोक जाता. तशेंच आमकां लोकांची हांगा सोय जायना. म्हणजे कशें लोकांक रावतलो जाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता. पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता. आनी मातशें तांकां रावपाक सोय अशी जावंक जाय. सगळ्या वाठारांत तुमी सगळे खंयचे लोक येता ते आमकां खबर ना. पयलींतल्यान तोडा मारा काणकोणा मेरेन सुद्दां लोक अशे येता. इवन ह्या वटेन महाराष्ट्राचे लोक येता. सावंतवाडी पासून लोक सांगतात महाराजची ओडीन येता आनी महाराज सांगतात पयलीं महाराज अशें येतालो. म्हापशी सायडीचे लोक येता. पेडण्या सायडीचे कलंगूट सायडीचे लोक येता.
मंदार सुर्लकार अपहरण आणि खून प्रकरणातल्या दोषींच्या मुजतपूर्व सुटकेक आव्हान दिवपी गोंय राज्याच्या याचिकांचेर सुनावणी घेवपा खातीर सर्वोच्च न्यायालयान तांची वळेरी केल्या। रोहन पै धुंगट हांचे संबंधी प्रकरणाची सुनावणी 18 ऑगस्टाक जाल्यार शंकर तिवारी हांच्या प्रकरणाची सुनावणी 19 ऑगस्टाक जातली अशें कळटा। तशेंच ह्या प्रकरणातलो गुन्यांवकार नाफिया शेख हाणें मुजतपूर्व सुटके खातीर केल्ल्या अर्जाचेर मंगळारा मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठात सुनावणी जातली अशी माहिती मुखार आयल्या। स्वातंत्र्याच्या चळवळीत भाजप आणि आरएसएसची भूमिका शून्य आशिल्ली अशें विधान काँग्रेसीचो फुडारी सुनील कवठणकरान केलें। ताका भाजपाचो फुडारी शुभम पार्सेकर हांणी ट्विटर वरवीं जाप दिल्या। भाजपाची स्थापणूक 1980 जाल्ली। स्वातंत्र्य झुजांत आरएसएसचे संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार हांच्या सयत डॉक्टर श्यामप्रसाद मुखर्जी आनी अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या सहभागाचेरूय ताणें भर दिलो। हाचे भायर वंदे मातरम विशीं काँग्रेस फुडाऱ्यांच्या कथीत भुमिकेचेरूय तांणी ट्विटर वरवीं टिका केली। केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यालयात वंदे मातरम गीताचो अपमान जाल्ल्याचो आरोप करीत कुशावती जिल्ह्यातल्या भारतीय जनता युवा मोर्चान कुडचडे काकोडा नगरपालिके सामकार शांतिकायेचें आंदोलन केलें। राष्ट्र आनी राष्ट्रीय प्रतिकां विशींच्या माना परस राजकीय मतभेद श्रेष्ठ आसूंक फावना अशें मत युवा मोर्चाच्या वांगड्यांनी उक्तायलां। पळयात। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आमचो हो प्रोटेस्ट आसा तो काल सोनिया गांधीन जे आमचे वंदे मातरमाचो इन्सल्ट केलो खरगेन। तुमी तो रील पळयलाच आसतलो, व्हायरल जाला, सगळे कडेन पावलो आसा। एक आमचो वंदे मातरम आनी एक फ्रिडम फायटराक हो इन्सल्ट जे आमचे काँग्रेस पार्टी आसा पळय जेन्ना इन्सल्ट केल्लो आसा। आनी हो जो वंदे मातरम आसा पळय ते 19th सेंच्युरीक नॅशनल एंथम करपाचें गांधीजीन सांगलेलें। बट त्या टायमार कितें जालें, जिन्ना आसा पाकिस्तानाक तेणें कितें सांगलें हो आमकां एक्सेप्टेबल ना। सो तेंच्यांनी कितें म्हणलें फक्त 2 पॅरा आसा ते यूज करतले। आतां इतली वर्सां जाली ते आमची हिस्ट्री आसा पळय ती आमकां याद उरली ना। आमी फक्त 2च पॅरा म्हणटाले। पूण आतां 150 इयर्स जाले तेन्ना आमचे पंतप्रधान मोदीजीन कितें म्हणलें की ते सेलिब्रेट करया। आतां आमची भुरग्याक यूथ पिढी आसा पळय तांकां ती मुखाल्ली आमची स्टान्स आसा पळय लास्ट 4 स्टान्स ते आमकां खबर आसा। लास्ट मुखाल्ले फर्स्ट स्टान्स खबर आसताले पूण सगळे स्टान्स खबर आसनासलेले। सो हांव आमचे पंतप्रधान मोदीजीक म्हणटा कॉंग्रेच्युलेट करता जे आमच्या भुरग्यांक एक इनिशिएटीव घेवन समजोवपा सारकें। भायनूच म्हणल्यार तेजी तत्व सगळें सांगलां, वंदे मातरमाचें सगळें आमकां घडोवन सांगलां। म्हळ्यार आमकां कशें भारत माताची कशें रिस्पेक्ट करपाक तें आसा। पूण काँग्रेस पार्टी इतले सकयल म्हणल्यार अशें इतली लो स्टँडर्ड केला की एक आमची परंपरा वंदे मातरम जे आसा ते एक रिस्पेक्ट करना, फ्रिडम फायटराक रिस्पेक्ट करपाक सोदना। सो हांव तो निशेध करता। आज आमकां प्रत्येक भारतीयांक एक गर्वाची गोष्ट, कारण फर्स्ट टायम इन द इंडियन हिस्ट्री वंदे मातरम हे आमी एक आमचे जे नॅशनल इम्पॉर्टन्स आसा, जशें आमचे नॅशनल एंथम आसा तशेंच नॅशनल इम्पॉर्टन्स आमी हाका दिल्ले आसा। ह्या वंदे मातरमाच्या स्लोगना थ्रू आनी ह्या जे पोयम तांणी बरयली ताजे थ्रू आमकां व्हडले व्हडले क्रांतिकार आमकां स्वातंत्र्य सैनिकाक हाजो एक खूब हें घेवन मुखार सरिल्ले आसात। पूण आज जे आमी काल पळयलें की काँग्रेसीचे लिडर हाका वंदे मातरम जेन्ना म्हणपा जाला तेन्ना ताका निशेध करता किंवा तेन्ना तांकां ऑब्स्ट्रक्ट करतात ही खूब चुकीची गजाल आसा। वंदे मातरम म्हळ्यार आमी ह्या भारत देशाक आमच्या भारत मातेक वंदन करतात। आमी ह्या भारत मातेचे जे आमचे भारत देश आसा ताका जी तांची संस्कृती आसा ताका वंदन करतात। आनी जेन्ना ह्या भारत देशाच्या भारत मातेक जेन्ना जेन्ना हे अशे काँग्रेसीचे लिडर अपमानीत करताले तेन्ना खंयचोच युवा ओगी रावचो ना। आनी आज आमी हे आमी युवा आसात हे मोर्चा तर्फे आमी रिप्रेझेंट करपाक आयल्यात की जेन्ना अशें केन्नाय आमचे भारत देशाक किंवा भारत मातेक जेन्ना असो अपमान जातलो आमी ओगी रावपानात। आख्खे भारतभर इंडिपेंडन्स डेयाचे सेलिब्रेशन जालें। आख्खे जे भारतीयांनी काल खूब एन्थुसियास्टीक सेलिब्रेशन अशें केलें। पूण खंय ना खंय काँग्रेसीन हातून आपले जे मनसुबे आशिल्ले ते मुखार हाडले। काल खंय ना खंय काँग्रेसीन तांची जी लिडर आसा खरगे तशेंच सोनिया गांधी हेंच्यांनी आमचे वंदे मातरम गीत जे आसा ताच्याक इन्सल्ट केल्लें आसा।
आनी आयज आमी सगळे युवा कार्यकर्ते हांगसर तांच्या ह्या कर्तृत्वाचे निषेध करपा खातीर जमल्यात. काँग्रेसीची दुर्बुद्धी म्हणजे विनाशकाले विपरीत बुद्धी म्हणटात. दर वेळार खंय तरी स्टेटीचे इलेक्शन तोंडार पावले आसतना ही राजमाता आनी तो राजकुंवर जो यंगस्ट आसा हांकां खंय तरी शेण करपाची तेंची एक वृत्तीच जाल्ली आसा. म्हणजे खंय तरी आपल्या बुद्दीन म्हणटा तशें आपल्या पांयार खंय तरी फातर मारून घेवपाची तेंची एक वृत्ती जाल्ली आसा. काँग्रेसीक हारोवपाक आनी कोण नाका. भारत मातेक खंय तरी इन्सल्ट करप, देशाचो खंय तरी अपमान करप. वंदे मातरमाक जेन्ना इन्सल्ट करता तेन्ना खंय तरी आपल्या आवयक इन्सल्ट करता काय कितें. खंय तरी भारत मातेक ह्या भूमातेक जेन्ना आमी माता म्हणटात ती माती आमी कपलाक लावन घेतात पळय न्ही, हेका इन्सल्ट करता काय कितें. आनी हे फाल्यां सत्तेर आयले. आयज ही माकड खेळ खूब चालू आसा. पिगरी फार्मांतल्यान येवपी कोयराक लागून कश्टी वाठारांतलो नालो दूषित जायत आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला. या प्रदूषणाक लागून थळाव्यांनी संबंधित नाल्यात जावपी पारंपरीक गणपती विसर्जनाचेर बहिष्कार घालपाचो निर्णय एकमतान घेतला. तशेंच संबंधित पिगरी फार्म बेगोबेग बंद करचो आनी नाल्यांत कोयर आनी घाणयारे उदक सोडपाच्या प्रकरणात संबंधित प्रशासनान कारवाय करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात. आम्ही सगळी कश्टी गांवच्या लोकांनी सध्या एक फायनल निर्णय असो घेतला की जो मेरेन ही पिगरी जी आसा ही त्या जाग्यार बंद जायना. कित्याक म्हळ्यार उदक जें आसा हें आमच्या व्हाळा सोडटा आनी त्या व्हाळा आमी गणपती पायता. म्हणटकीर आतां गणेश चतुर्थी जी आसा हे गणेश चतुर्थीक आमी ते डुकराचें उदक जें व्हांवता हें गुवाचें उदक जें आसा हे उदक आमी आमगे गणपती कसो पावपाना. आनी हो आमी ठाम निर्णय घेतले आसा. सध्या आमी हे 2 दिसा आमी आमचो आमदार सावड्डेचो आमदार डॉक्टर गणेश गांवकर हांकां आमी मेळटले आनी तेका आमी रिक्वेस्ट करतले की तेंच्या खातीर बेगीन तोडगो कितें तरी काडचो म्हणून. आनी आमकां सरकारा दरबारी तेणें न्याय दिवचो हे सगळ्यो. पूण कश्टी गांवचो जो आसा हो प्रोटेस्ट जर सरकार आयकना जाल्यार प्रोटेस्ट असोच उरतलो. कित्याक आमी मेन म्हळ्यार गणपती जो आसा गणपती हे गोवाड्याक विसर्जन करपाना एकूच आमी थारायला. आयज म्हळ्यार एक्सपेक्शन जावन 17 दीस जाले. पोल्युशन पॉलिशन अजून रिपोर्ट सबमीट जाल्ला. म्हणून आयज आमी डिसिजन हांगसर घेतला की हेजेर काय आज पर्यंत हेजेर काय डिसिजन जाल्ला मुखार डिसिजन जाल्ला जाल्यार आमी जे आमगे गणपती विसर्जन आसा पळय ते तेणी पयलें आहा. जे इन्स्पेक्शन करपाक येयल्ले पळय ते उदक ते वेस्ट ते खंयचे विसर्जन आमगे नाला वयता पळय तेणी बरोबरशें पयलें आसा. आनी तितूंत ते विसर्जन करपाक परिस्थिती कांयच ना. जे आमी आयज डिसिजन घेतला की आमी चवथी आमगे गणपती विसर्जन आमी तितूंत करपाना. तशें दवरतले करनासतना मागीर गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीन तेजेर कितें एक्शन घेवची जाल्यार आमी गव्हर्मेंट ऑफिसार हाडून गणपती दवरतले. तेणी मागीर ते विसर्जन करपाक कशें तेणी पळोवपाचें. तशें आयज आमी हे सगळे लोकांनी डिसिजन घेतला की आमी फाल्यां परत आमदार कसो मेळटा आमगेलो अवेलेबल आसा तशें आमदारा फुडें वयतले आनी परत तशें आमी इशू मांडटले. तेणें आमकां सांगलें लिगली आमी हेजेर तोडगो काडटले. आमकां तो तोडगो चवथी पयलीं जाय अशा भशेन. गोंयकारांनी लाखेच्या मादी कुल्ल्यांक धरपाक टाळचें. चुकून अशा मादी कुल्ल्यांक धरल्यार परतून उदकांत सोडचें जेणे करून तांकां प्रजनन करपाक मेळटलें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलां. दर्यांतली जैवविविधताय आनी फुडारा खातीर केल्ल्यो तिगोवन दवरपाक मजत जातली अशें मुख्यमंत्र्यांनी सांगलें. वर्षांसाठी ही आयडिया आम्ही आज सजेस्ट केलेली आहे. याच्यामध्ये जी फिमेल क्रॅब आहे, जी बेरिड फिमेल आपण म्हणतो, तिला एग्स जे अटॅच असतात, तर ती कन्झर्व करण्यासाठी जे फिशरमन आहेत त्यांच्यासाठी ही स्कीम आहे ऍक्च्युली. आणि जर तुम्ही ती पकडली आणि जर ती सोडली तर गोवा गव्हर्नमेंट सेम सर हॅज ॲग्री टू गिव्ह सम इन्सेंटिव्ह. त्याने बेरिड फिमेलचं कन्झर्वेशन होईल आणि जी स्टॉक एनहान्समेंट आणि जी बेसिक सीड रिक्रुटमेंट टू द नॅचरल मँग्रोव्ह एरिया ती प्रमोट होईल आणि गोवा स्टेट विल बिकम द सेल्फ रिलायंट इन द क्रॅब कल्चर एरिया. नमस्कार. आम्ही स्वयंपूर्ण गोवा हे प्रमोट करता असताना आयच्या आयसीआरातल्या सायंटिस्टाकडे डिस्कशन्स केल्या उपरांत काही गजाली त्यांनी माझ्या लक्षात हाडून दिल्यो. गोंयकाराक कुल्ली खावपाक खूप आवडटा आणि तितूंतल्या तितून द बर्ड क्रॅब ही खूप मोठ्या टेस्टीन खाता. आणि तातूंतल्या तितून आयच्या पावसाळ्याच्या ह्या सिजनात आमी म्हणटा तशें फाटल्यान रेड कलर आशिल्ली क्रॅब कुल्ली ही बेरिड क्रॅब अशें तिका म्हणटा. म्हणजे ती फिमेल क्रॅब आसा. ती जवळपास एक कुल्ली 10 लाखाच्या पेक्षा चड तांतयां दिता आणि तातूंतल्यान कमीत कमी 2% तरी वाचता आणि आनीक कुल्ल्यो जाता. हांव समेस्त गोंयकारांक आव्हान करता, इनिशियल स्टेजीचेर वयर दिसता त्या प्रमाणे रेड कलर फाटल्यान पोटार आशिल्ली कुल्ली ही कोणीच खावची न्ही. ती जर मेळ्ळी जाल्यार परत आसा तशी त्याच उदकांत सोडून दिवची आणि जेणे करून खूप मोठ्या प्रमाणात कुल्ल्यो ह्यो आनीक त्या भागात आनीक मोठ्या प्रमाणात जातल्यो. हांव गोंयकारांक आव्हान करता की स्वयंपूर्ण जर जातले आसत जाल्यार ह्या पद्धतीची कुल्ली सोडप गरजेची आसा.
पॉलिसी डिसायड आम्ही एकंदर आमचे फिशरीज डिपार्टमेंट करतले, बट ताज्याय पयलीं सुद्दां ह्या कन्सेप्टाक हांव सगळ्या जाणांक आव्हान करता, कारण आमी गोंयकार तशे नुस्तें खावपी हौशी म्हणून हांव सांगता की ह्या पद्दतीची कुल्ली खाव नाकात, परत एकदा उदकांत सोडात. आनीक कुल्ल्यो खूब मोठ्या प्रमाणात जावच्यो हीच संकल्पना आसा, आमकांच त्यो मेळटल्यो हे सांगता आसतना हांव सगळ्या जाणांक परत एकदा गोंय स्वयंपूर्ण करुया हे सांगता. कोकण रेल्वेन 2025-26 वित्तीय वर्सा बरीच अर्थीक कामगिरी करून 199.63 कोटी रुपया निव्वळ फायदो मेळयला. तशेंच येरादारी येणावळीत 6% वाड जाल्या आनी रेल्वे प्रशासनान प्रवाशांची सुविधा, सुरक्षितताय आनी मुळाव्या साधन सुविधा उदरगतीचेर खासा भर दिलो. कोकण रेल्वे प्रशासनाक 2025-26 वित्तीय वर्सा 199.63 कोटी रुपयांचो निव्वळ फायदो जालो. या काळात येरादारीची येणावळ 943.74 कोटी रुपया जाल्या, जी फाटल्या वर्सा परस 6% वाड जाल्या. तिकेट नाशिल्ल्या प्रवासांचेर केल्ले तपासणी मोहिमेक लागून 16.60 कोटी रुपयांची येणावळ मेळ्ळी, जाल्यार स्क्रॅप विक्रींतल्यान 34.12 कोटी रुपया आनी हेर वस्तू वयल्यान 39.5 कोटी रुपया मेळ्ळे. स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजित केल्ल्या कार्यावळीत कोकण रेल्वेचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक संतोष कुमार झा हांणी कर्मचाऱ्यांच्या योगदानाची तोखणाय केली. थळाव्या आणि ल्हान उद्देगाक चालना दितना 55.5% खरेदी थळाव्या उद्देगाकडल्यान जाल्ली, जी केंद्राच्या 25% मोग परस चड आसा. CSR उपक्रमांतल्यान रत्नागिरी आणि कारवारांतल्या 25 शाळांक 55 संगणक आणि 22 प्रिंटर, जाल्यार 15 महाविद्यालयांक 18 डिजिटल स्मार्ट स्क्रीन दिले. मडगाव जंक्शनाचेर आशिल्लो पोरनो पदयात्री पूल काडपाच्या आव्हानात्मक काम पुराय करपी पंगडाक 3 लाख रुपया सामुहीक इनाम जाहीर केले. रेल्वे कार्यावळी वेळार प्रवाशांचो जीव वाटावपी 12 अलर्ट कर्मचाऱ्यांकूय भोवमान केलो. चालू आर्थीक वर्सा 20.53 कोटी रुपया आणि फुडल्या 3 वर्सांत सुमार 105 कोटी रुपया प्रवाशांच्या सुविधा खातीर खर्च करपाची येवजण आसा. जानेवारी ते जुलै 2026 या काळात 10,313 प्रवासी गाडयो, 245 गिमाळ्यो खाशेल्यो गाडयो आणि 3,785 मालगाडयो चलयल्यो. सुरक्षा कारणाक लागून 10 स्टेशनां आणि 1 हॉल्टाचेर 196 CCTV कॅमेरे बसयल्यात. अपघात वा आणीबाणीच्या वेळार बेगीन हवाई सर्वेक्षण करपा खातीर अपघात रिलीफ मेडिकल व्हॅनाक ड्रोन कॅमेरे दिल्यात. मजगती RPFचोय महत्वाचो वांटो आसा. ऑपरेशन अमनत खाला 206 प्रवाशांतले 90.55 लाख रुपया मोलाचो शेणिल्ले सामान परत केले. ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते खाला 56 अल्पवयीन भुरग्यांक सोडयले. ऑपरेशन सतर्क खाला 3,813 बेकायदेशीर सोऱ्याच्यो बाटल्यो जप्त केल्यात आणि 24 स्मगलरांक अटक केल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. स्वातंत्र्य दिसा केंद्रात काँग्रेसीच्या कार्यावळीत वंदे मातरम सुरू असताना काँग्रेसीच्यो सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि राहुल गांधी हांच्या कथित वागणुकेचेर मुख्यमंत्री सावंतान नाराजी उक्तायल्या. स्वातंत्र्य लढ्यात लाखांनी भारतीयांक प्रेरणा दिवपी वंदे मातरम देशभक्ती गीताक योग्य मान मेळपाकूच जाय अशें मुख्यमंत्री सांगता. मजगती स्वातंत्र्य चळवळीत भाजपाची भूमिका शून्य आशिल्ली अशें काँग्रेसीचो सुनील कौठणकार सांगता. वंदे मातरम वादावयल्यान कौठणकारान भाजपाचेर खर टिका केल्या. काँग्रेस पार्टी ज्यांच्यानी इतकी वर्सां या देशाचेर सत्ता केली आणि आपले काँग्रेसचे राज्य चलयले, तांच्यांनी ज्या पद्दतीन आमी म्हणटा तसो वंदे मातरम ह्या राष्ट्रगिता खातीर राष्ट्रगान जे आसा हे ज्या पद्दतीन लोकां समोर हाडपाक जाय आसलें तो केन्ना हाडलो ना. पयले फावटी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी जो वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणटा वंदे मातरम हो मंत्र घेवन जेका आमकां स्वातंत्र्य मेळ्ळें, त्या गिताक मान दिलो, सन्मान दिलो. आणि जेन्ना सरकारान नोटिफाय केलें की वंदे मातरम हे पूर्ण म्हणचें आनी राष्ट्रगानाच्या पयलीं म्हणचें, राष्ट्रगीत म्हणून म्हणचें, जेन्ना सरकारान ठरयलें तेन्ना म्हाका दिसता काँग्रेस पार्टीनी हे पूर्ण वंदे मातरम म्हणपाक कांयच फरक पडनाशिल्लो. ओके, हातूंतल्यान वयल्यान राष्ट्रप्रेम आनीक जागृत जातालो. वंदे मातरम आनी राष्ट्रगीत ही दोनूय गितां ही राष्ट्राक समर्पण करपाची आसतली. समर्पण भावनेतल्यान आमी सातत्यान म्हणत येतात आणि वंदे मातरमांतल्यान आनीक मोठ्या प्रमाणात राष्ट्रप्रेम युवकांच्या मनात हो प्रेरीत जावचो. वंदे मातरमाच्या हाजेर ट्रोलिंग चालू आसा काँग्रेसीक. आज BJP ट्रोल करपा शिवाय आनी कांयच करूंक शकना. काँग्रेसीचे प्रत्येक कार्यक्रम आसता तातूंत वंदे मातरम गीत हे म्हणूनच काँग्रेसचो कार्यक्रम सुरू जाता.
आमचे काँग्रेस ऑफिसांनी जर केन्ना कितें असोच कार्यक्रम जाल्यार वंदे मातरमानूच सुरू जाता. हांवें सुद्दां काल मांद्र्या आमी फ्लॅग होस्टिंग केल्लें, आमी डिवायड केल्ले, थंय सुद्दां आमी वंदे मातरमानूच हो कार्यक्रम चालू जाल्लो आनी जो तुमी व्हिडिओ पळयला तो वंदे मातरमानूच सुरू जाल्लो. जाल्यार काँग्रेस पार्टी जर आपले कार्यक्रमूच वंदे मातरम हे गितान सुरू करता आनी जर हें वंदे मातरम गितूच जर काँग्रेस सेशनान एडॉप्ट जाल्लें जाल्यार वंदे मातरमाक काँग्रेस ऑपोज करपाचें आनी डिसरिस्पेक्ट करपाचो प्रश्न खंय येता. इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल वॉज स्पियर हेडेड बाय इंडियन नॅशनल काँग्रेस. बरोबर, हे फ्रीडम स्ट्रगलान BJP आनी RSSचो वांटो आसलो 0. सुर्ला गावातली न्हंय, शेतजमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावयल्यान सुर्ला ग्रामपंचायतीची ग्रामसभा गाजली. साळगावकर खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप ग्रामस्थांनी केला. या प्रक्रियेत मूळ जमनीचे धनी आणि गावच्या लोकांक काळखात दवरल्यात असो दावो करीत थळाव्यांनी खर नाराजी उक्तायल्या. या प्रकरणाची योग्य चौकशी करून ग्रामस्थांक विश्वासात घेतल्या बगर खंयचीच प्रक्रिया फुडें व्हरची न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. न्हंय, शेतजमीन आणि थळाव्या कामगारांच्या प्रश्नावेल्यान आयतारा सुर्ला पंचायतीची ग्रामसभा बरीच गाजली. साळगांवकर खण कंपनीकडल्यान गावातली जमीन आपल्या नावार करपाचो यत्न चल्ला असो आरोप थळाव्यांनी ग्रामसभेत केला. तशेंच न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाच्या थारावाचेरूय ग्रामसभेत चर्चा जाली. हे संबंधी थाराव मांडपाची सुचोवणी केंद्र सरकारान पंचायतीक दिल्ली. पूण सुर्ला पंचायतीन ग्रामसभा घेनासतना न्हंय केंद्र सरकारा खाला दवरपाचो थाराव संमत केल्ल्याचो आरोप ग्रामस्थांनी केला. हाचेर नाराजी उक्ताय थळाव्यांनी ह्या विशयाचेर परतून खासा ग्रामसभा घेवची अशी मागणी केली. वट्ट 135 दिसां सावन थळाव्या कामगाराचो रोजगाराचो प्रस्न प्रलंबीत आशिल्ल्याचे नदरेक हाडले. कामगाराच्या प्रस्नाचेर कंपनी आनी प्रशासनान बेगोबेग तोडगो काडचो अशी मागणी केल्या. देखून 2 दिसांत कामगारांक मुख्यमंत्र्याकडे मेळोवन हो प्रस्न सुटावो करपाचें आश्वासन सरपंच सुचिता नाईक गांवकर हांणी दिल्ल्याचें कळटा. खुबशे असे विशय आसा. आयज हो ऑगस्ट म्हयनो चालू आसा आनी आमचे हे पंचायतीक सुर्ला पंचायतीक विलेज पंचायत सुर्ला आतां 3 सेक्रेटरी चेंज जाल्ले आसा आनी हो आयज 4थो सेक्रेटरी आमकां येयल्लो आसा. पण विशय आसा ते 2022 जेन्ना जाले तेन्नाच्यान तेच विशय चालू आसा. पण तेजेर एकूय विशयाक सोल्युशन मेळना. तशें तुमी खूब विशय तुमकांय कळ्ळें आसतले की आल्कोन सारकिल्लो विशय जो कंपनी इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करता आनी थंय आमी आमची विलेज पंचायत चौकशी सुद्दां तांकां दिता आनी एम्प्लॉयमेंट समज आमी अंडर कंपनी अंडर मागल्यार ते ना म्हणून सरळ सांगता आनी आमची जी बॉडी आसा पंचायत बॉडी ते तेंचे आयकता आनी तकली हालयत परत आपल्या पंचायतीन येता. अश्यो गोश्टी जाता म्हणून आयज आमी तेचो निशेध केल्लो आसा. 15 वर्सां जेंच्यांनी जॉब केल्ले आसा तेका आमी सांगलें एम्प्लॉयमेंट तांकां कंपनी रोलार घे कित्याक 15 वर्सां जाल्ली आसा तरी कंपनी आयकना. आनी आमचे जे आयज फाटीची मिटींग जाली ती CMा बरोबर जाली आनी CM बसून सुद्दां हेजें सोल्युशन येना जाल्यार आमकां आयज खंय तरी दिसता की आमच्या गांवांत आमीच सारके ना. त्या खातीर आयज तो एक विशय येयलो. तसोच CRZचोय विशय आसा. फाटली कितलींशींच वर्सां जालीं आमकां CRZ आमच्या भरती सुट्टी सगळी आसा. मांडवी न्हंय आसा ती आमकां सामकी शेजारा बॉर्डर आमची आनी त्या आमी बॉर्डरीक आमची CRZ डिक्लेअर करा म्हणून गव्हर्मेंटाक लेटरां करीत आसा. पण गव्हर्मेंट बॉडी आसा ती रिप्लाय सुद्दां कांय दिना. साळगांवकाराचो म्हणा आयज चोय विशय येयल्लो आसा. तेंच्यांनी नोटीस बोर्डाक घातलेले आसा. कोणी ऑब्जेक्शनां दिल्ली त्यो सगळी आपली प्रॉपर्टी सुल्लान म्हणटा. अरावंड ती आमी सर्वे नंबर काडल्यार ती जी आमचो पयली मायनिंग लीज आसा तेज्या भायर तो म्हणटा आपल्या कडेन 10 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आपली म्हणटा. म्हणजे अश्यो समज 10 लाख स्क्वेअर मिटर समज जागा तेजी जाल्यार सुल्लान उरलें कितें. आमी फाटल्या ग्रामसभेक एक ठराव घातलेलो की आमची जी न्हंय आसा म्हादय न्हंय जी मेन आसा ती सुर्ला ते जवळ जवळ कोठंबी पर्यंत तिका सुट्टी भरती येता तेन्ना ती CRZान इन्क्लूड करची म्हणून. आनी तेचेर लेटरां ते आयज जर चवकशी करली जाल्यार 3 लेटरां जालीं पूण कसलेंच खंय तांकां आश्वासनूय दिवंक ना आनी कोणी येवन तेचेर रिप्लायूय दिवंक ना. आनी ती न जाल्ल्या कारणान आमकां हांगा भयंकर प्रॉब्लेम क्रिएट जाता. तेन्ना आयज तेका लागून विशय हांगा बरोच तापलो. CRZ करून घेया ना जाल्यार फुडली आमी एक्शन कितें तरी घेवची पडटली म्हणून पंचायतीचेर भरपूर प्रेशर हाडला आनी आतां आमी तो CRZाक
परत तेंच्यांनी सांगलां की आमी हांगा जर जायना जाल्यार हायर ऑथॉरिटी कडेन वयतले, कारण ती सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ऑलरेडी नदी जोड प्रकरण जें आसा सगळ्यो नदी एक करपाचें, तितून ऑलरेडी पंचायतीन न रिजोल्युशन घेता ग्रामसभेक जावं कित्याकूच ऑलरेडी परमिशन दिल्लें आसा आनी CRZ करपाचें म्हटल्यार ते कशेंच आयकोंक तयार ना. हे रिजन कितें तें आमकां कळना आनी ताका लागून आमच्या गांवांक तेचो मेजर फटको बसता आनी ताका लागून हांगा एक मोठो एक वाद जालो. आतां पंचायतीन सांगलां की आश्वासन दिलां की आमी हायर ऑथॉरिटी कडेन वयता. की सुर्लाची जी टोटल एरिया आसा तितूंतली जवळ जवळ 35% एरिया साळगांवकार मालकी सांगता. ही खंयच्या बेसिसाचेर सांगता आमकां खबर ना, कारण मेन कितें जालां, सुर्ला एक आमी मायनींग लीज दिल्या ती एरियेक आमी समजूंक शकता की तेचे कडेन आसा. गांवां मदीं येवन साळगांवकारान कित्याक जमनी घेतल्यो? तितून ऑर्चर्ड लँड आसा, तितून एग्रीकल्चर आसा, तितून पॅडी फिल्ड आसा आनी ते सगळें एक डिस्ट्रॉय केलां. म्हणजे एकट्यान डिस्ट्रॉय केलें की एग्रीकल्चराची जर सुपारीची बाग एक डिस्ट्रॉय जाली जाल्यार दुसरी डिस्ट्रॉय जाता आनी हें एक कितें तरी षडयंत्र हांगा चालू आसा. तितून टेनंट आसा, टेनंटा कडल्यान कसलेंच सर्टिफिकेट घेवंक ना, ओनरा कडल्यान सुद्दां भरपूरशे डिस्प्यूट आसा. आमी पयर तेंच्यांनी एक पंचायतीन एक हें लायलां की कोणी तरी तेंचेर कंप्लेनी दिल्ल्यो की जमीन आपली आनी साळगांवकार आपली म्हणटा तेन्ना तांकां कसलेंच थंय परमिशन दिवचें न्हू म्हणून. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं